नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी ही भेंडी करया। हरशीं आमी खूब प्रकारची भेंडी आमी सदांच खातात काय ना, गोंयची आमी सय घालून कांदो घालून अशी। आज हांव ही एक वेगळी प्रकारची भेंड्याची भाजी तुमचे मुखार घेवन आयिल्लें आसा। तर चलात आमी भाजयेक सुरू करुया। ही न्ही मसाला भाजी, मसाला भेंडी। हांगा हांवें एक पाव किलो म्हळ्यार 200-250 ग्रामाची भेंडी घेतलेली आसा आनी ही भेंडी न्ही एक 2-3 दीस पासून म्हागेले ते फ्रिजांकच आशिल्ले। ते मातशे आतां हरशीं पसून मातशी सख्तशे जालेले आसात, घटशे जालेले आसात। तर आनी ह्या रेसिपी खातीर ते तशेंच जायी बीन। तर ही न्ही हांगा न्ही हांवें एक लोखण घेतलां, तातूंत एक चमचो हांवें मीठ घातलां आनी उदक घातलां आनी तेल घालां। आनी हें न्ही हातून न्ही आमी कितें करया, मातशें हें फिरोवन घेवया आनी गॅस चालू दवरला हां। हें मातशें आतां आमी फिरोवन घेवया आनी तातूंत न्ही हांवें ती आतां भेंडी दाखयल्ली पळय न्ही, त्या भेंडी न्ही आमी हें उदक मातशें गरम जालें कडेन आसा तातूंत हें घालया आनी खतखतो काडया। मातशें अशें हें करून घेवया, उदकान बुडोवया आनी अजुनूय बरो एक आतां खतखतो येवनी। भायल्यान बी कितें जंतू बिंतू लागले आसल्यार ते बी वतले। एक वेगळी ट्रीक आनी सुंदर लागता। आनी हे न्ही भेंडे घेतना विकती घेतना मातशें सामकें पळोवनूच घेतिल्ले। भायल्यान तरी कीड बीड अशी कांय दिसनाशिल्लें, पूण मागीर आमी कट करतना बी बरें बारीक पळोवनूच कट करचें। एक 5 मिनटां हे आमी अशेंच मातशें परतून घेवया। आतां आमी हें काडून घेवया। गॅस बंद केला हांवें। आतां हें काडून घेवया, उदक निसतोवया आनी काडून घेवया। एकदम मोव जाल्यात ते आतां शिजयले न्ही। हे न्ही आतां आमचे एकदम खूब शिजल्यात, वेवस्थीत जितले आमी भाजयेक जाय न्ही तशें शिजिल्ले आसा। पळय आतां हांव तुमकां मोडून दाखयतां पळय, एकदम बावगतात, कट्ट बी अशें करून जायना आनी एकदम मोव, एकदम हें पळय सॉफ्ट, एकदम खंयच्याय वटच्यान बावगयात, एकदम अशें एकदम मोव जाल्ले आसा। आतां न्ही आमी हें कितें करया, आतां चिरून घेवया। आमी 2-2, 3-3 सुद्दां बरोबर घेतल्यात आनी न्ही एकदम पातळ चिरया, कित्याक तितूंत भितर कितें आसा ना तें सुद्दां पळोवपाक मेळटलें न्ही, तेका लागून। पूण न्ही एकदम भेंडे एकदम हेंच आशिल्ले, हाडलेले तेन्ना एकदम बरें आशिल्ले आनी फक्त हाडून ते फ्रिजांत एक मातशे 2 दीस ते उरिल्ले। हे पळय, म्हाजी आतां कट करून जालां। हांगा न्ही हांवें एक बावल घेतला आनी बावलाक न्ही एक 4 चमचे हांव आतां हें बेसन म्हळ्यार दाळीचें पीठ घेतां। हे पळय 4 चमचे, बारीकच चमचो म्हाजो तो। आनी न्ही तातूंत न्ही आतां आमी इल्लोसो हिंग घालया। हिंग जिरवणेक सामको बरो न्ही, दाळीचें पीठ म्हणटरीत हिंग इल्लोसो घालप आनी हो हळदीचो पिठो, मीठ आनी हातूंत न्ही आमी इल्लें इल्लें उदक घालून न्ही हें बरें पातळ अशें आमी बॅटर करून घेवया। हे पळय आमचें बॅटर तयार जाल्लें आसा। हे पळय हीच कन्सिस्टन्सी जाय आमकां, अशेंच पातळ केल्ली जाल्ली जाय एकदम। आतां आमी ते भेंडे पळय कट करून दवरल्या न्ही, तातूंत न्ही हें बॅटर केलें पळय न्ही तें आमी आतां घालून न्ही कितलें सुंदर दिसता पळय। आयदन म्हजें वायट, भेंडी ग्रीन, हें बॅटर ऑरेंज, येल्लो ऑरेंज कलर सुंदर दिसता पळय कॉम्बिनेशन।
हें सगळें आमी आतां घालून घेवया आनी चमच्यान मातशें एक जीव करया. आनी मातशें चमच्यान मातशें आमी म्हणजे सगळ्याक भेण्याक तें लागूं जाय न्ही वेवस्थीत अशें. आनी आतां सायडीन दवरया आमी. आनी न्ही हांगा एक बावल घेतला बारीक, तातूंत एक चमचो मिरसांगेचो पीठ घातला, एक चमचो कोथमिरेचो पीठ घातला, हें न्ही काळा नमक आनी हो किचन हें जिरा पावडर आनी हे अख्खी कोथमीर ती घेतल्या आनी हो चाट मसाला आनी हो न्ही किचन किंग मसालो. तो ना जाल्यार तुमी इल्लोसो गरम मसालो सुद्दां घातल्यार जाता. आनी हें न्ही आमी इल्लेशें उदक घालून हें न्ही मातशें पातळ करून दवरया. अशें फिरून हें कुशीन काडून दवरया. हांगा न्ही गॅसाचेर हांवें लोखण दवरलां, तातूंत एक 2 चमचे तेल घेतलां न्ही, तातूंत जिरें घालां 1 चमचो आनी हो एक कांदो बारीक चॉप करून घेतला तो घातला. आनी हो न्ही आमकां मातसो बरो ब्रावन करून घेवपा जाय मातसो. गॅस मिडियम टू हाय दवरात. आनी न्ही बरो मातसो असो ट्रान्सपरंट असो ब्रावन सो दिसपा लागलो न्ही, आमी न्ही तातूंत कोथमीर घालया, बरी मूठभर कोथमीर. वास न्ही बेस्ट येता कांद्या अशें करून फोडणेक कोथमीर घाली म्हणटरीत. आनी वदळ आमी तें हें करून सगळे मसाले एक उदकान हें घालून घेतिल्ले पळय न्ही ते आमी घालया आनी रोखडेंच चाळीत रावया. हें मातशें 1 मिनीट सुमार आमी चाळीत रावया. आनी हांगा न्ही कसुरी मेथी हांवें घेतल्या. तुमी हॉटेलांत सुद्दां खावपाक गेले न्ही भेंड्याची कितें वेगळें अशें, तर कसुरी मेथी ही आसताच. अशी मसालेदार भेंडे मागले जाल्यार. हे पळय बरें एक जीव जाल्लें आसा. आनी आतां न्ही आमी तें बॅटर घालया. हें सगळें बॅटर घाली म्हणटरीत आमी न्ही हें आतां चाळीत रावया. हें आतां आमी चाळीत रावया. हें न्ही एक 7-8 मिनटां आमकां अशेंच चाळीत रावपा जाय. हें न्ही पयलीं अशें चिकट चिकट दिसता, पूण नंतर न्ही आमी झुणकां खातात पळय, झुणका तश्शें लागतलें. आतां स्टार्टींग हें एकदम अशें चिकट चिकटशें दिसता, पूण आमी हें न्ही फिरयत रावप एकदम. आनी आतां न्ही हांवें
ह्या आयदनांतलें पॅनान काडटा, अशें ट्रान्सफर करता, दुसऱ्या पॅनान ट्रान्सफर केला. हे पळय, आतां म्हाका कमीत कमी 6-7 मिनटां तरी जालीं आं हांव हें करीत आसा. अशें एकदम झुणका लागता पळय न्ही, तोच टेस्ट येता. बरें हें परतून घेवया आतां आमी अजून परत. हें पळय, आतां म्हाजें तें आतां आनी 1-2-4 मिनटां हांवें परतिलें. आतां न्ही हें पळय अशी सळसळीत जाली पळय भाजी. पळय पळय एकदम सळसळीत जाल्या. चला तर आतां न्ही आमची ही भाजी जाल्ली आसा. आतां आमी सर्व करया. ही भाजी न्ही तुमी कित्या बरोबर खावपा जाता. ह्या भाजयेन इल्लेशें जाय जाल्यार तुमी इल्लेशें धंय मिक्स करात, किंवा ही सुकी सुद्दां हांवें तर फुलकी केल्या ते पळय. फुलक्या बरोबर, पोळये बरोबर, कित्या पाव, पराठा कित्या बरोबर खावपा जाता. चलात तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक